So today we started our door-to-door vaccination drive with the help of UHC Panjim. We request everyone who is in need of vaccination, especially elderly people who are bedridden and everything, to please contact your counsellor, and the counsellor will in turn contact us, and we'll get your vaccinations done. जे बेड रिडन आसा, जेंका घरांसून भायर सरपाक त्रास जाता, स्पेशली तेंका लागून हो आसा. आनी एका घरान सपोज एक केअरटेकर आसा, आमी विथ द पॅरलायज पीपल म्हणजे विथ द पेशंट्स, इफ एक केअरटेकर आसा ताका एक केअरटेकराक बीन आमी हो वॅक्सीन दितली आनी आमी हांगा रावन तांकां पळयतली, ऑब्जर्व करतली आनी इफ समज कितें प्रॉब्लम आसल्यार आमकां इन्फॉर्म करपाचें. असले जे लोक ज्या घरांनी आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां हेल्थ सेंटरान इन्फॉर्म करचें ज्या घराघरांनी असले लोक पेशंट्स आसा, आनी हेजो लाभ सगळ्यांनी घेवचो. 100% लोकांनी वॅक्सीन घेवचे. This drive will be for 2 days. It is on Tuesday, Wednesday and Friday. So any person who feel that they want to take this, then they have to contact the local councillors. BLOs also are going door to door for this. So the councillors will inform us and we will prepare a list and accordingly we come and vaccinate them. आरोग्य खात्याचो दोतोर राजेंद्र बोरकार म्हणटा चवथ लागीं पावता. लोकांनी जाता तितले बेगीन वाशिनां घेवची. आतां मेरेन खंय 83% लोकांनी गोंयांत एक तरी डोस घेतला. कारण आता चवथ येतली, सगळे फेस्टिवल्स येतले, लोक परत भायर सरतले आनी आय एम अफ्रेड की नंबर ऑफ केसीस मे स्टील रायज. आमी जाणा जावपाक जाय की आफ्टर वॅक्सिनेशन ऑल्सो वी मे स्टील गेट इन्फेक्टेड, बट इवन दो वी गेट इन्फेक्टेड तेजी जी इंटेन्सिटी आसतली, कॉम्प्लिकेशन्स आसतले, डेथ्स आसतले विल बी मच लेस इफ both the doses are taken by majority of people. The coverage is around 83%, which I am again saying ki is very good. जरी आम्ही दोन्ही डोस घेतले किंवा एकूच डोस जरी घेतलेलो असलो तरी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर म्हणजे मास्क वापरप, दुरी बाळगप, 2 गज की दुरी बाळगप आणि हात नाक तोंडाची साफ सफाई दवरप, सॅनिटेशन, these 3 SOPs should be adhered to. Another important information I want to give is आता जी रिसेंटली जी स्टडी जाल्या इन UK, त्या स्टडीच्या कोतान एस्ट्राझेनिका वॅक्सीन आणि जाका आमी कोविशिल्ड म्हणटात इन इंडिया, दे से दॅट दीस वॅक्सीन मे गिव लायफ लाँग इम्युनिटी. सो हेजे सारखी आनी दुसरी बरी न्यूज ह्या मोमेंटाक आनी कांय ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.